हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार पुराय गोंयांत कितें घडलां हाचेर आमी आतां सब एडिटरां कडल्यान जाणून घेतले आनी तुमच्या मेरेन पावयतले। सध्या चवथीचें वातावरण आसा, सगळे गोंयकार चवथीच्या तयारेक नेट धरून लागिल्ले आसा। खरेदी म्हणा, गणपतीची तयारी म्हणा, लोक माटोळी हाडपाक वयता, गणपती बूक करप, सगळी घाई सगळी गोंयकारांक सध्या ह्या गणपतीच्या आगमनाची जालेली आसा। पूण ह्या दरम्यानूच गोंयांत जें कितें घडटा तेजेर आमच्या रिपोर्टरांची बारीक नजर आसा। आयज आमच्या सब एडिटरांनी कितें बातम्यो केला महत्वाच्यो गोंयभरांतल्यो त्यो आयकोया तांच्या कडल्यानूच। सगळ्यात पयलीं ह्या उत्तेजान खंयची बातमी केला ताका विचारया। कालच्यान एक म्हत्वाची बातमी गाजता म्हणल्यार तरी कामुर्ले शाळेन एका कामुर्लेच्या प्राथमीक शाळेन एका टिचरीन खंय विद्यार्थ्याक बरोच बडयलो आनी ह्या हातून जो विद्यार्थी आसलो तेज्या आंगार खंय खूब जखमो जाल्ल्यो आनी ह्या प्रकाराची जेन्ना तेज्या हो प्रकार जेन्ना तेज्या पालकांच्या नदरेक आयलो तेन्ना तांच्यांनी वचून कोलवाळ पुलीस स्टेशनात कागाळ केली आनी कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन त्या दोनूय शिक्षकां आड गुन्यांव नोंद केलो। त्या शिक्षकांचें नांव जावन आसा सुजल गावडे आनी कनिष्का गडेकार अशें तांचे शिक्षकाचें नांव जावन आसा आनी तांकां आयज बुधवारा कोलवाळ पुलीस स्टेशनात चवकशे खातीर आपयल्लेले। चवकशे उपरांत जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रश्न केले तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान एक जाप भायर येवंक ना, ते ओगीच रावले। मागीर हे प्रकरण आसा ते पत्रकारांनी जे मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातले आनी मुख्यमंत्र्यान हे विशीं सांगले की ह्या प्रकरणात विद्यार्थ्यांक अशे तरेन मारप हे सामकें चुकीचें आनी शिक्षकांक निलंबीत करतले आनी नेमा प्रमाण ह्या प्रकरणात जी कारवाय करपाक जाय ती करतले। तशेंच ह्या प्रकरणा विशयी शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांकांय विचारले तेन्ना तेणें सांगलें की शिक्षकांक अशे तरेन विद्यार्थ्यांक मारपाक शिक्षकांक अधिकार ना आनी जे स्कुलाचे मॅनेजमेंट आहा, जे संबंदीत स्कुलाचे मॅनेजमेंट तांकां डायरेक्शन दिल्या की ते टिचरीक सस्पेंड करपाचे आनी अशे आनी खंय इन्सिडंट जाले जाल्यार त्या टिचरींक खंय डायरेक्ट निलंबीत करतले अशी शिटकावणी डायरेक्टर शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिल्या। आनी दुसरी जी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार फाल्यां शिक्षक दिन आनी ते निमतान मुख्यमंत्री विशिश्ट गुरू पुरस्कार अंदू वर्साचे जाहीर जाल्यात। अंदू वर्सा 7 शिक्षकांक हे पुरस्कार फाल्यां दितले। ते शिक्षकांक पुरस्कार फावो जाल्यार तांची नांवां अशीं आसा की महेश कशाळकर, प्रतिमा गांवकर, सुधीर नायक, ज्योती सिनारी, शिरीश कुमार आमशेकर, शिरीश भेडे आनी विठ्ठल पार्सेकर ह्या 7 शिक्षकांक फाल्यां मुख्यमंत्री विशिश्ट गुरू पुरस्कार मुख्यमंत्री हांच्या हस्तुकी दितले। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। छडी लागे छमछम विद्या ही घमघम अशी एक म्हण आसा, पूण कामुर्लेचें हें जर प्रकरण पळयत जाल्यार अशें दिसता की भुरग्यांक सद्या हात उखलप म्हणजे शिक्षिकेच्या किंवा त्या टिचर्सांच्या आंगलट येवपाक शकता। आमचो काळ वेगळो आशिल्लो जेन्ना आमकां मारल्यार आमकां ते आमचे पालक म्हणटाले की आनीक बडया म्हणून, पूण आतां तशी परिस्थिती ना। आतां भुरग्यांक हात सुद्दां लायलो जाल्यार रोखडेच पालक जे आसा ते आक्रमक जाता। त्याच बरोबर शिक्षक दिनाच्या निमतान 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री गुरू विशिश्ट पुरस्कार हे जाहीर केलेले आसात। ती सुद्दां एक बातमी आमकां उत्तेजन सांगली। आतां फुडें या दिप्ती कडेन, दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। गौरीश, शेतकाराचो सन्मान हो आमच्या देशाचो सन्मान आसा अशें म्हणीत उटा संघटनेचे अध्यक्ष आसा प्रकाश वेळीप हांणी शेतकारांची तोखणाय केल्ली आसा। ते आदिवासी संचालनालया वतीन आयच्यान 4 दीस आयोजीत केले वान ते 70
चवथीच्या बाजार सुवाळे वेळार उलयताले. तशेंच शेतकार जे आसा ते खूब कश्ट करतात, मात जेन्ना नैसर्गीक कारणांक लागून तांच्या पिकाची नाशाडी जाता तेन्ना तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाचे सरकारान कितें तरी सोय करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्ली आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार अस्नोडेचो जो 4 लेन बायपास रस्तो आसा जाचे अनावरण आयज ऑनलायन डिजिटल पद्दतीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्लें आसा. ह्या रस्त्याक, ह्या 4 लेन रस्त्याक गांवचे सुपुत्र हुतात्मे जाल्ले पहिले स्वातंत्र्य सैनीक जे आसात बाळाराया मापारी हांचें नांव दितले अशी घोशणा जी आसा ती ह्याच सुवाळे वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा. तशेंच नावेली वाठारांत अचानक दारादारांनी जो डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज आशिल्लो तो बंद केल्लो आनी हाका लागून थळावे बरेच तिडकले, कारण दिसान दीस तांचो कोयराची जी आसा रास ती वाडपाक लागली. आनी तांणी जेन्ना पंचायतीक वचून विचारलें तेन्ना पंचायतीन तांकां कळीत केलें की कंत्राटदार जो कोयर उखलतालो ताचे पयशे फारीक करूंक नाशिल्ले. सो BDOच्या फंडांतल्यान जेन्ना आतां पयशे फायनली तांकां मेळ्ळ्या, सो आतां परत एक फावट तांचें डोर टू डोर कलेक्शन सुरू जातलें अशें तांकां एश्युरन्स मेळना फुडें ते मातशे थंडावले. आनीक म्हत्वाचो तुमी स्पेशल रिपोर्ट पळोवपाक शकतात. हालींच मडगांवचे राहुल प्रभुदेसाय आनी गौतम वेल्लेकर हे जे दोनूय तरणाटे आसात तांणी एक रिकॉर्ड केल्लो आसा. लडाखांतल्या माउंट कांग यात्से 1 आनी 2 हे सुमार 6000 परस चड उंचायेचे शिखर तांणी यशस्वीपणान चडिल्ले आसा. हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटलो. अश्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां दिप्तीन सांगल्यो. आनी खरीच म्हत्वाची गजाल आसा अस्नोडेचो जो 4 लेन रस्तो जावपाचो आसा तेका गोंयचे पयले स्वातंत्र्यवीर जे शहीद जाले गोंया खातीर तांचे म्हणजे थंय गांवचेच सुपुत्र त्यांचें नांव दिवपाचें आसा बाळाराया मापारी. सो बऱ्यो बातम्यो सांगला. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान कितें बातमी केल्या ताका विचारया. आयची बातमी फोंडा नगरपालिकेची आयज खाशेली बसका जाली. चवथीच्या फाटभुंयेर जे बाजारांत येवपी लोकांक त्रास जावचो तशेंच पार्किंग आनी हेर विशयांचेर तांच्यांनी उलोवप केली. हिची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती फोंडा म्हालांतल्या 1300 शेतकारांक जे लुकसाण जाले ते तांची लुकसाण भरपाय दिल्या. ती 70 लाख रुपयाची लुकसाण तेंची भरपाय दिलेली आसा. ही जी भरपाय दिल्या ती मंत्री रवी नायक हांणी दिली. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी तिसरी जी बातमी आसा की जी कुडचीर WTP जो प्रकल्प येवपाचो ताका थळाव्यांनी विरोध केला. ह्याच विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान आयज उलोवप केलें. तांचें अशें म्हणणें जे सरकाराचे जमनीचे जो प्रकल्प येता ताका कोणाकूच अधिकार ना विरोध करपाक. तशेंच उदरगतीच्या कामाक कोणेच विरोध करचे न्हू, सगळ्यांनी तेंको दिवचो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सो ही ज्यो तिनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. सो जे शेतकार जांकां लुकसाण जालेले आसा त्याच बरोबर त्यांच्या कडेन कृषी कार्ड लेगीत ना, त्या खातीर त्या शेतकऱ्यांक शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें 70 लाख रुपयाची आर्थीक मजत दिवपाची घोशणा केलेली आसा. अश्यो कांय बातम्यो आमकां ऐश्वर्यान सांगल्यो. आतां फुडें या संजना कडेन. संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारी. अंजुण्या भुरग्याचो जीव घेवपी जो पिटबुल डॉग आशिल्लो ताका काल मरण आयलें. वेलफेअर शिवोलच्या वेलफेअर ऑफ एनिमल्स ह्या प्राण कल्याण संस्थेन ह्या सुण्याक दवरिल्लो. पोस्टमॉर्टमाचें मात कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. ह्याच घडणुकेर जेन्ना CM हाणें कमेंट केल्लो तेन्ना ताणें अशें म्हणिल्लें की जे लोक हिंसक कुत्रे पोसतले तांणी स्वताच्या जबाबदारीचेर हे कुत्रे पोसचे. ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर आयज आदले महापौर उदय मडकयकर हाणें समाधान उक्तायलां. ते अशें म्हणटात की जे लोक हिंसक रोखडेच तिडकुपी सुणी पाळटात तांच्यांनी आपल्या सुण्यांक जबाबदारेन पाळप गरजेचें आसा अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. आनी एक बातमी म्हणल्यार आतां चवथ लागीं पावला. चित्रशाळेंनी सद्या गणपती रंगोवपाचें काम नेटान चालू आसा. हे फाटभुंयेर आयज आमी एक अशी स्पेशल स्टोरी केला ती म्हणजे साखळेंतले वेलिंगकर कुटुंबीय फाटलीं 130 वर्सां जालीं गणपती करपाचें काम म्हणजे जी परंपरा आसा ती आजुनूय तेंच्यांनी 130 वर्सां जालीं चालू दवरला. हे विशीं सविस्तर जो आमचो रिपोर्ट आसा आनी ह्यो दोनूय बातम्यो त्यो साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तर संजनान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. फाटीं जे हळदोणा हांगा एका आक्रमक पिटबुल कुत्र्यान जेन्ना हमलो केलो एका भुरग्याचेर आनी त्या भुरग्याक मरण आयलें. त्या पिटबुलाक जेन्ना एनिमल हजबंड्रीन थंय जेन्ना दवरलें ताका कशें मरण आयलें हें कळोंक शकलें ना. त्याच बरोबर मुखेलमंत्र्यान जेन्ना अशें सांगिल्लें आसा की अशें आक्रमक जर कुत्रे तुमी पोसता आसा जाल्यार ही तुमची जबाबदारी आसतली. हाचेर आदलो महापौर उदय मडकयकर हाणें समाधान उक्तायलां आनी मुखेलमंत्र्याचें कौतूक केलेलें आसा. त्याच बरोबर तेणी सांगलां की अशें खूब
भारतभरात असे खूप कुत्रे आसा कोणाचेर नियंत्रण हाडपाक शकता सो ती एक वेगळी गजाल आसा. त्याच बरोबर आदले महापौर उदय मडकयकर हाणें जो भाटल्यांतलो रस्तो आसा ताचेर सुद्दां तिडक उक्तायल्ली आसा. हो भाटल्यांतलो रस्तो जो आसा ताची अवतिकाय दिसान दीस परतून परतून बिकट जायत आसा. म्हणजे फाटीं जुनान जेन्ना हो रस्तो हॉट मिक्सिंग केलो ज्या जाग्यार खूब खड्डे पडिल्ले पणजेकारांक खूब त्रास जाताले तालिगांवच्या लोकांक म्हणा पणजेच्या भाटल्यांतलो कित्याक तो एक प्रमूख रस्तो पणजेच्यान बस स्टँडार वचपाक तालिगांवकारांक पूण खड्डे पडिल्ले आनी ताच्या फाटींच जेन्ना जुनान हॉट मिक्स केलो पयल्याच पावसान तो रस्तो व्हांवून गेलो. त्याच्या उपरांत प्रत्येक माध्यमाचेर हेचेर टिका जावपाक लागली. त्या उपरांत थंय पेवर्स घातले ताचेर तेन्ना लेगीत खंय ह्या उदय मडकयकरान तांकां एक सुचयल्लें की हे जे तुमी घालता ते सारके घालना म्हणून तरी आसतना तेंच्यांनी पेवर्स घातले आनी ते पेवर्स खंय एका आठवड्यान आतां तेचो खिळखिळो जाल्लो आसा. आमी सुद्दां वचत जाल्यार ही आमकां एक्सपिरियन्स त्या रस्त्याचेर येत आसा. हाचेर तेणी तिडक उक्तायला. तेच बरोबर अमित पालेकर जे आसा आपाचे ताणें सुद्दां अशें आरोप केला की हे भौशीक बांदकाम जे खातें आसा तें फक्त खावपाचें खातें आसा खंय आनी तांकां हफ्ते पावता ताका लागून तांकां भिरांत ना कसलीच खंय. आनी मुख्यमंत्री सुद्दां लोकां कडेन खंय फटींग मारता चवथीच्या पयलीं खंय कांय रस्ते जावपाचे ना. पूण रस्ते जे आसा ते सद्या गोंयांत ही सत्य परिस्थिती आसा. प्रत्येक रस्त्याचेर खड्डे पडिल्ले आसा. सद्या चवथीचो हो हंगाम आसा तेन्ना गाडयो चलयता आसतना आपली जी जतनाय आसा किंवा आपली जी काळजी आसा ती आपणें स्वतानूच घेवप सद्या तरी गरजेचें आसा. तुमी सुद्दां जतनाय घेयात. चवथीचो हो माहोल आसा. चवथ बरी फुलयात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.